उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. मामरेच्या पवित्र रुखा लागी सर्वेस्पोर अब्राहमाक दिश्टी पडलो. तेदना अब्राहम दोनपराचे धगीक तंबाच्या दारा लागी बसून आसलो. ताणे वयर पळयलें आनी तेग मनीस थंय लागसार उबे आसलेले ताका दिसले. तांकां पळयतच तंबाच्या दारा कडसो उठून तांकां मेळोंक तो धांवलो आनी धरणीर सरपटून तो म्हणा लागलो, सायबानो, हांव तुमकां मानवालां जाल्यार तुमच्या सेवका सवे रावनासता मुखार वचनाकात. इल्लें उदक हाडून दिता, तुमचे पांय धुवन रुखा पोंदाक विशेव घेया. हांव इल्लो उंडो हाडटां, फुडें वेचे पयलें तो खावन इल्ली घटाय घेया. ह्या पासत तुमच्या सेवकाच्या घरा तुमी आयल्यात. तांणी जाप दिली, तुवें सांगलेले प्रमाणे कर. अब्राहम तुर्तान तंबाक धांवून सारासरशी गेलो आनी तिका सांगी लागलो, वेगी 3 शेर पीठ मळ आनी भाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवां आसलेले कडेन तो धांवलो आनी तरणे आनी फुडफुडीत वासरूं ताणें विंचलें आनी तें साकराक दिलें. साकरान तुर्तान रांदप केलें. उपरांत अब्राहमान दही, दूद आनी रांदलेले मांस घेवन तांचे मुखार दवरलें. ते जेवताना अब्राहम तांचे बगलेक रुखा मुळांत उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, तुजी बायल सारा खंय आसा? ताणें जाप दिली, ती थंय तंबांत आसा. तांचे पैकी एकल्यान म्हळें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलो. तेदना तुजे बायलेक साराक एक चेरको भुरगो जातलो. सारा तंबाच्या दारा लागी ताचे फाटल्यान रावून हें सगळें आयकताली. तांचे पैकी एकल्यान म्हळें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलो. तेदना तुजे बायलेक साराक एक चेरको भुरगो जातलो. सारा तंबाच्या दारा लागी ताचे फाटल्यान रावून हें आयकताली. देवाचे उतार हे. सांत पावलान कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. तुमचे पासत कश्ट सोसूंक म्हाका आतांय संतोष भोगता. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताचे कुडी म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हजे कुडींत हांव भरती करतां. देवाचे उतार तुमचे परिपूर्ण समजणेक हाडचे पासत आपलो सेवक ताणें म्हाका नेमलो. तेदना पवित्र सभेचो हांव मुन्यारी जालो. वेळा काळाचे सुरवेर थावन आनी सर्व वंशावळी थावन लिपोवन आसलोलो तस्सो गुट आतां आपणे विंचून काडलेल्यांक उगडाप करचें काम ताणें म्हाका दिलां. हेर जातींच्या लोकांमध्ये ह्या महिमे भरीत गुटाची संपत्ती केदी व्हरती म्हूण देवान आपलेच कुशेन तांकां कळीत केल्या. होस्स तो गुट तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तस तुमचे महिमेचो भरवोसो. ह्याच क्रिस्ताक आमी परगट करतां. क्रिस्ता सवे सर्व मनशांक संपूर्ण कायेच्या पावंड्याक वरिशें हर एकल्याक पुर्ती जानवाय दिवन आनी सत्राय सांगून आमी शिकयतां. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आनी ताचे शिस पैन करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्था नांवाचे एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोमयांच्या पांयां सरशी बसून ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्था जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोमया, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडला. हाचे विशयांत तूं कांय खबरेर नाय मू? तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोमयान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्था, मार्था,
तू साबार संगती विशांत कंत हुस्को कर्ण असाय पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन भोरो वांटो विंसून काढला आणि तिचे लक्ष तो काढणं वरचे नांत. देवाचे उतार हे